येवकार हांव उर्वशी नाईक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। तिका गोंयभर मामीच म्हूण पाचारताले। गोंयची खडेगाठ सामाजीक वावुरपी आनी राजकारणी व्हिक्टोरिया फर्नांडीस पिरायेच्या 85 वर्सांचेर शेनवारा फांतोडेर हो संवसार सोडून गेली। 4 फावटी आमदार जाल्ली मामी मदीं मंत्री जाल्ली आनी उपरांत विधानसभेची उपसभापती। पूण तळागाळांतल्या लोकां खातीर झगडपी सामाजीक वावुरपी म्हणून तिची आमकां तुमकां चड वळख। सोमारा 4 वरांचेर तिचेर निमणे संस्कार जातले। तरणाटी असताना काजार जावन कुट्टरीच्यान सांताक्रूज आयली तेन्ना सावन गोंयच्या वेगवेगळ्या सामाजीक चळवळींनी ते वांटो घेत आशिल्ली। 1977 वर्सा आणीबाणी येतकर ती जनता पार्टींत गेली, पूण गोंयचे विधानसभेत पावपाक मात तिका 1994 मेरेन वाट पळोवची पडली। पयलीं अपक्ष म्हूण वेंचून आयिल्ली व्हिक्टोरिया मामी उपरांत काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर आनीक 3 फावटी वेंचून येयली। ते मजगतीं 1990 वर्सा गुंडगिरीच्या आरोपा खाला तिका कॉफे पसा लावन आग्वाद जेलांतय घाल्ली। व्हिक्टोरिया 2 फावटी मंत्री आनी 1 फावट उपसभापती आशिल्ली। पयले खेपे मंत्री जाली ती लुईजीन फालोराच्या मंत्रिमंडळांत 1988च्या डिसेंबरांत। उपरांत 24 नोव्हेंबर 1999 ह्या दिसा फ्रांसीस सार्दिनाच्या मुखेलपणा खाला तिणेंय काँग्रेस सोडली आनी भाजपाच्या तेंक्यान जाल्ल्या सरकारांत ती परत मंत्री जाली। ह्या काळांत तिणें शेती, नुस्तेमारी, पर्यटन तशेंच बायलां आनी भुरगे ही खातीं सांबाळ्ळीं। प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसतना ती उपसभापती जाली। पूण तिचो सगळ्यांत व्हडलो वांटो आसलेलो तो ओपिनियन पोलाच्या चळवळींत। तेन्ना महाराष्ट्रीय बायल जावन ती एकटीच पेडणें गेल्ली आनी गोंय महाराष्ट्रांत घालपाक तेंको दिनाकात म्हूण पेडणेकारांक विनवून आयलेली। 1966-67च्या त्या तेंपावेलो तितलोच खडेगांठ फुडारी एडवोकेट उदय भेंब्रे तिचेर कितें म्हणटा तें पळयात। म्हजे यादी प्रमाण पयलो तिजो वांटो आनी योगदान आसा तें ओपिनियन पोला वेळार जाल्ले प्रचार मोहिमेक। तेन्ना ती पेडणे पर्यंत पावले। पेडणेकान्न जावन लोकां मदीं भोंवून तिणें विलिनीकरणांतल्यान जें लुकसाण जावं येता तें लोकांक पटोवन दिलां। मागीर एक मोठें सत्याग्रह पर्व जालां तें कावन्सील ऑफ एक्शन ह्या कमिटी तर्फे। हाका व्हडलीशी प्रसिद्धी आज मेळना, पूण त्या वेळार महाराष्ट्रवादी गोमंतक सरकारान महाराष्ट्रांतल्यान डेप्युटेशनिस्ट हाडपाचें धोरण आपणायिल्लें। त्या धोरणाक गोंयांत विरोध जातालो आनी त्या खातीर तें धोरण बंद करचें आनी सरकारच सत्ते वयल्यान देंवचें ह्या खातीर रविंद्रबाब केळेकार आनी तांच्या सांगात्यांनी कावन्सील ऑफ एक्शन नांवान एक मोठी सत्याग्रह चळवळ सुरू केल्ली। दर दिसा सत्याग्रह जातालो। पोलीस लोकांक व्हरून पोलीस लॉकअपांत दवरताले आनी अशे रितीन तें चल्लें, पूण तें आंदोलन फळादीक जावंक पावलें ना। मागीरचें जें चड म्हत्वाचें आनी जातूंत मामीचो सहभाग खूब मोठो आसा तें आंदोलन म्हळ्यार राजभास आंदोलन। ह्या राजभास आंदोलनान तिणें सामकें रात दीस म्हणटा तशें स्वताक सामकें ओपून दिल्लें। लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान मामीचें जें कार्य आसा तें नदरेन भरप सारकें जालें ना। पूण संघर्श करतना एका विशिश्ट तत्वाचेर निश्ठ दवरून कितले मेरेन त्याग करचो हें मामी कडल्यान शिकपा सारकें आसा। आनीक ते खातीर आमच्या सगळ्यांची आर्गां तिका पावतात। व्हिक्टोरिया मामी सगळ्याच राजकारण्या मदीं लोकप्रिय आसलेली। तत्वांचेर केल्लो विरोध केन्नाच तिणें वैयक्तीक पांवड्यार येवंक दिलो ना। दर वर्सा जातल्या आमदारांच्या विधिकार दिसा तर ती निर्मला सावंत आनी शंभूभाऊ बांदेकरा वांगडा विनोदी नाटकांय सादर करताली। आदिलशाह पॅलेसीन जी विधानसभा आशिल्ली त्या विधानसभेतय मामी म्हजी सहकारी आशिल्ली। नवे विधानसभेतय म्हजी सहकारी आशिल्ली आनी हांव जेन्ना मुख्यमंत्री जालो त्या वेळाचेरय ती म्हजे बरोबर आशिल्ली। त्या वेळार शी वॉज ए बॉर्न फायटर हू फॉट फॉर द डावनट्रोडन, म्हणजे बारीक मनशां खातीर सदांच उबी राविल्ली अशी बायल मनीस। हांवें ह्या हातूंतल्यान तिका पळयल्या। गरिबाची लिडर अशी आज आमच्या भितरल्यान गेल्या। म्हाका दिसता गोंय राज्या खातीर तिणें केल्लें योगदान कोण विसरपाक शकपाना। शिक्षकांचे प्रश्न जावं, रापणकारांचे प्रश्न जावं, भाजीवाल्यांचे प्रश्न जावं, फळवाल्यांचे प्रश्न जावं, जे प्रश्न तिच्या मुखार आयले, जे प्रश्न घेऊन लोक तिच्याकडे आयले
त्या खातीर ती रस्त्यार आयली आनी आपल्या परीन तेणी त्या लोकांक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. एक म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे ती बऱ्या पैकी नाट्य रसीक तर आसलीच पण नाट्य कलाकारूय आसली. आणि ज्या वेळार आमच्या गोवा लेजिस्लेचर फोरमान 18 वर्सां पयलीं एक करमणुकीचो कार्यक्रम करचो केलो त्या वेळार तिणें सक्रीय सहभाग घेतलो. आणि प्रत्येक फावटी हांव हिरो म्हणजे बाप्पा आणि मामी हिरोईन म्हणजे कोणाची मावशी, कोणाची आई, कोणाची मां, कोणाची आंटी अशें जावन तिणी तो रोल शेवट पर्यंत निभयलो. आमचे सदांच रायटर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर म्हणटा ती आमची निर्मला सावंत आशिल्ली. तिणे 8 दिसां पयलीं म्हाका फोन केलो की शंभू भाऊ आतां आमकां हें नाटक करपाक जाय. हांवें म्हटलें हांव एका पांयाचेर तयार आसा. तो म्हटलें तूं एका पांयाचेर तयार आसा खरो पण मामी आपल्या 2 पांयाचेर उबी रावंक शकना. कितें जालां तर ती म्हणली हॉस्पिटलांनी एडमीट आसा. बाबान म्हणजे रुडोल्फान त्याच्या पुतान म्हाका फोन केलो मामी तुका सोदता म्हणून. हांव समजलो की हॉस्पिटलान ना 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 म्हणून ती डिस्चार्ज जाली तूं सोदता. हांव निर्मला ताई घेवन त्यांच्या घरा कडेन गेलो. ते म्हणलो तुजें कितें आहा तें स्क्रिप्ट सगळें हाड आमी नाटक बसोवया. म्हणजे अशा पद्दतीन हॉस्पिटलांच्यान डिस्चार्ज घेवन भायर सरून आमी बऱ्या पैकी प्रत्येक वर्सासारखें नाटक केलें. लोकांची वाहवाय मेळ्ळी. अशा प्रकारची मामी आसली. तळागाळांतल्या समाजाची जी आंदोलनां गोंयांत जाली तेतूंत विक्टोरिया मामी आघाडेर आसलेली. मागीर जावं ते रेंदेर, रापणकार, शेतकार वा मिटकार. आनी ह्या सगळ्या आंदोलनां वांगडाच आमदार जातकीर तिचे वांगडा रावलो तो सांताक्रूजचो पूत आनी गोंयचो फाकीवंत शास्त्रज्ञ डॉक्टर नंदकुमार कामत. तेकाच लागून तिका आर्गां ओंपतना तेणें काळजांतल्या दुखांकय वाट करून दिली. माथानी आणि विक्टोरिया हांचे लागींचे संबंध हांवें पळयल्ले आसात. कित्याक रापणकाराच्या प्रस्नाचेर आमी विद्यार्थी संघटनेन आसतना एकठांय काम केल्लें. आनी 1977 वर्सा जेन्ना आमी 22 विद्यार्थी फुडाऱ्यांनी येवन अखिल गोवा विद्यार्थी संघटना म्हणजे 12 सप्टेंबर 1977 ह्या दिसा स्थापन केली. आज जवळ ह्या घटनेक जाली 42 वर्सां. जाल्यार त्या वेळाचेर विक्टोरिया फर्नांडीस आमकां सदांच आदार दिवपाक आनी प्रोत्साहन दिवपाक मुखार आसता. 16 नोव्हेंबर ह्या दिसा ती जैतिवंत जाल्ली. आनी ताज्या उपरांत 2012 मार्च पर्यंत जेन्ना ती निमाणी खेपेक आमदार आशिल्ली त्या सगळ्या विधानसभा सत्रांनी तिका हांवें तिच्या संपूर्ण विधानसभेच्या कामकाजांत मदत केल्ली आसा. मंत्री आसतना अवघ्या काही दिसां भितर तिणें कांय महत्वाचे निर्णय घेतिल्ले. खाजनाच्यो जमनी ज्यो आसात आमच्यो त्यांनी बांद जे फुटतात ताज्या विशीं 22 डिसेंबराक तिणें जो आदेश जो काडिल्लो तो सेक्रेटरी सुद्दां म्हणूंक लागले की असो आदेश हाजे पयलीं कोणेच काडूंक ना ही शेतां वाचोवपाक आनी हे बांद वाचोवपाक. आनी संपूर्ण सांताक्रूज मतदारसंघात 28 मिठागरां आशिल्लीं आनी थंयचे मीठ ब्रह्मदेशाक, केनियाक, टांझानियाक अशा देशांनी वतालें. आनी ताजेर जवळ शेकड्यांनी लोक पोट भरताले. ती बुडली सगळी तेन्ना ती जाग्यार घालपा खातीर 1988 पासून आमी बैठको घेतिल्ल्यो. आनी ताका लागून आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंटच्या हातून अहवालान बजेटान मिठकारां खातीर एक सरकारान स्कीम करून दवरिल्ली आसा. 60 वर्सां जाली तेन्ना तिजो आशिर्वाद घेवपाक गेलो तेन्ना ती सामकी बरी नाशिल्ली घरान कालापुरा. तिणें म्हज्या फाटीचेर असो मोगान हात फिरयलो. म्हाका दिसता तो स्पर्श म्हाका केन्नाच विसरूंक जावचो ना. हांवें मामीच्या पांयांक हात लायलो आनी मामीक म्हळें की ह्या गोंयच्या फुडारा खातीर तुज्या आशिर्वादाची आमकां सगळे खूब खूब गरज आसा. आमची गोंयची एक आवय गेली. सांताक्रूजाच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चेवारी आनी श्यामचारी तशेंच मडगांवच्यान खबराकार रमेश नाईक रावत. गोंयचो एक फाकीवंत शास्त्रज्ञ सोंपलो. डॉक्टर अरविंद उंटावाले. कांय तेंपाच्या दुयेसा उपरांत 79 वर्साचेर शेनवारा सकाळी मणिपाल हॉस्पिटलांत तेणें निमाणो श्वास घेतलो. गोंयांत आशिल्ल्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचो तो सहसंचालक आशिल्लो. तशेंच दर्यादेगेवयली जैवीक संपदा आनी कानडी सांबाळून दवरपाक तेचें व्हड योगदान आशिल्लें. 1972 वर्सा नागपूर विद्यापीठांतल्यान जीवनशास्त्र PhD करतकीर दुसऱ्याच वर्सा तो NIOत शास्त्रज्ञ म्हणून रुजू जालो. तेच राष्ट्रीय संस्थेचो सहसंचालक म्हणून निवृत्त जातकीर कांय वर्सां ताणें ताचो सल्लागार म्हणूनय काम पळयलें. हे संस्थेत शास्त्रज्ञ म्हणून काम करतनाच गोंयचे दर्यादेगेवयली जैवीक संपदा सांबाळून दवरपा खातीर ताणें खूब काम केलें.
गोंयच्यो गिरेस्त कांदळी सांबाळपा खातीर ताणें केल्ले जनजागृतायेक लागून ताका कांदळींचो मनीस म्हूण वळखताले. ते भायर दर्या देगेवयलीं झाडां पेडां आनी दर्यांतली जैवीक संपदा सांबाळून दवरपा खातीर तो सातत्यान वावुरतालो. ताकाच लागून चोडणेचें डॉक्टर सलीम अली शेवण्यांचें अभयारण्य जावपाक शकलें. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट पणजी. घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला बांदपाच्या घरां प्रकल्पाच्या केपेच्या लोकांनी विरोध केला. तशेंच खेळा मैदान बांदपाचे कंत्राट रद्द करपाची मागणी तांणी केल्या. केपेचो नगराध्यक्ष म्हणटा घरांचो प्रकल्प रद्द करपाचो थाराव पालिका मंडळानय घेतला. घरांचो प्रकल्प आनी खेळा मैदानाक विरोध करपी थळाव्या लोकांचो फुडारी ॲडव्होकेट जॉन फेर्नांडीसान हाचेर प्रसार माध्यमांक म्हायती दिली. पळयात तो कितें म्हणटात ते. म्हणटात की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप केलो म्हणून. स्क्रॅप समज केला हो तुमगे कावन्सिलरा ऑब्जेक्शन आहा ऑपोज आहा जाल्यार जून 2019 तुमी ग्राउंड लिस्ट तयार केला. कोण कोण बेनिफिशरी आसा तेंचे ऑलमोस्ट 150 बेनिफिशरी तेमी लिस्ट तयार केला. आतां समज कावन्सिलराक समज ऑब्जेक्शन आशिल्लें कावन्सिलर ऑब्जेक्शन आशिल्लें हो समज हो प्रोजेक्ट समज स्क्रॅप केला अशें ते म्हणटात जाल्यार आतां जो चेअरपर्सन आहा ताच्या टेन्युअरा भितर जे ग्राउंड बेनिफिशरीज जे आहात ग्राउंड लिस्ट जे आहा तें तयार केल्लें म्हणटकीच जो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपा म्हणटा ती फुडखबर. हो जो प्रोजेक्ट जो थिंग हाडपाक सोदतात तो फक्त आमचो जो कोण ओनर आसा ताजी बऱ्या खातीर आनी केपें वाठार बऱ्या खातीर न्ही. म्हणटकीच ताबडतोब जे कावन्सील आमचे समज स्क्रॅप केलो म्हण तो प्रोजेक्ट समज स्क्रॅप केलो म्हणटा जाल्यार ताणें गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन दाखोवचें वर ते बाबतींत आमचो CM जो बाबू कवळेकर आहा ताणें स्टेटमेंट करचो. ऑलरेडी आमी मिटींग घेतले कडेन आसा आनी तो एफोर्डेबल जे हावजीस आसा ते आमी केप्यां नाका म्हणून ऑलरेडी रिजोल्युशन घेवन पेपर वर्क ऑलरेडी धाडले कडेन आसा. जाणे करून आयकोंक येता की तेणी घेतला की प्रेस घेतला की व्हायट पेपर खंय आसा काय म्हणून. पेपर आमचे कडेन आसा तो केन्ना येवन आमकां हांगा मेळूना आनी आमी तेंका पेपर कशें दितले. तेणी येवन विचारपा जालें जावं चीफ ऑफिसराक विचारपा जाय आसलें की पेपर आमकां दाखय म्हणून. आमचे कडेन पेपर आसात ऑलरेडी फॉर्मेलिटी केले कडेन आसा. डेप्युटी CMन ऑलरेडी DMA आपोवन मिटींग घेतले कडेन आसा की हो केप्यां प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आनी ऑलरेडी आमी पेपरार बीन हें केले कडेन आसा की दिले कडेन आसा की केपेकारांक कसली भिवपाची गरज ना की हो प्रोजेक्ट येवपाना म्हणून. कंत्राट दिवन 1.5 वर्स जालें तरी अजून केपेच्या नव्या खेळा मैदानाचें कामूच सुरू जाल्लें ना. तेन्ना हे कंत्राट रद्द करून नव्या कंत्राटदाराक दिवचे अशी लोकांची मागणी आसा. केप ग्राउंड आमगेलो 2018 ग्राउंडाक काम सुरवात केली आनीक 2019 मार्च 2019 म्हळ्यार ग्राउंडाक काम सोंपपाक जाय आशिल्लें. अजुनूय ग्राउंडाचें 10% काम जावना. उलट जालें कितें तेणें वयर जी मात आसली ती काडून ग्राउंडाचेर डंप केला आनी आमकां खेळपाक मेळना. आतां गव्हर्मेंटान हे कॉन्ट्रॅक्टराक पयले सुवातेर हो टेंडर दिवपा नाशिल्लो आनी आमचो डिमांड कितें बेगीन ताबडतोब ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक टेंडर काडचो आनी फ्रेश टेंडर इश्यू करून आमगेलें ग्राउंडाचें काम ताबडतोब जावचें. आमी ऑलरेडी पेटिशन धाडलां स्पोर्ट्स मिनिस्टराक. आमी पेटिशन धाडलां. आमी एनक्लोज केलां पेटिशन. आमी तेगे टेंडर रिवोक करचो आनी फ्रेश टेंडर काडून ताबडतोब काम सुरवात करचें. केपेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पावसांत सावार केल्ल्यान नुस्त्याचेर हावळ आयल्या. ताका लागून बोटकार बोब मारपाक लागल्यात. तांकां दर्यांतच वचपाक मेळना. सगळे कामगार बसून खातात. मात रापणकार म्हणटात बोटकार बेकायदेशीरपणान नुस्तें मारतात देखून तांकां नुस्तें मेळना. पळयात हे दर्यांतले केस्तांव. नुस्तेमारी वयली बंदी 31 ऑगस्टाकूच सोंपिल्ली. पूण उटंगराच्या पावसाक लागून दर्या खवळिल्लो आशिल्ल्यान बोटी घालपाक मेळनात. पूण रापणकार म्हणटात हातूंतले कांय बोटीकार LED लायटी वापरून बेकायदेशीरपणान नुस्तें मारतात. एक बोटीचेर 50 मनीस आहा पर्सिंगाचेर. आयज खर्च इतलो जाला पात्रांव सारके त्रासान पडलेले आहाय. डिझेलाचे तेंचे जेवणाचे तेंचे सगळे तांकां आठवडो पयशे दिवचे पडटा खर्चाक. हें आयज धरून एक पात्रांव एक बोटीचेर अबाउट 10 लाख सुमार लॉस आहा. गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालूंक जाय.
गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें चिंतूं जाय की आयज बोटकार फर्स्ट टायम आमच्या फिशींग इंडस्ट्रीन हे भाशेन 1.5 म्हयनो सुमार बोट्यो बंद उरल्या केन्नाच उरोंक ना. ह्या पाटी पळय नुस्त्याचो सिजन जो आसा टील डेट ह्या पाटी दर्यान नुस्तें ना. हे फकत कारण की हे आयज इलिगल पळय हे डिस्ट्रक्टीव गियर यूज करता म्हणून आयज नुस्तें ह्या सिजनाक भरपूर कमी आसा. आयज LED लायट फाटले 3 वर्सां आमी बोवाड मारता की हे गियर जे आसा बंद करचे. आयज 5 किलोमीटर भितर फिशींग जाता, आयज रिवरान फिशींग जाता. सो आमी मागता सरकाराक हे पळय जे लॉस जालेले आसा रापणकाराक तुमी पयले आमकां कॉम्पेन्सेट करचे. सो आमी मागता न्यू फिशरीज मिनिस्टर जो आसा फिलीप नेरी ह्या इश्यूचेर सिरियसली घेवचे आनी LED लायट बुल ट्रॉलिंग जे आसा हे ताबडतोब बंद करचे म्हणून आमी सरकाराक मागता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सोनसडा वयलो फोमेंतोचो कोयराचो प्रकल्प सोंपिल्लो आसलो तरी कांय तेंप तो चालू दवरून 9 सप्टेंबराच्यान तांकां दर दिसा 1 लाख रुपया फारीक करपाचें मडगांव नगरपालिकेन थारायला. मात मडगांवचे शॅडो कावन्सिल म्हणटा ही पयशांची उधळपट्टी. ह्या प्रकल्पाचेर कोयराचो विलो लावपाचें कामूच जायना. शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोच्या म्हणण्या प्रमाण फोमेंतोक पयशे दिवपाचो प्रश्न खंयच्याच नगरसेवकान मंडळाच्या बसकेक काडूंक नाशिल्लो. We did not see even a single attempt where they would say like we will try and see whether it can be reviewed. They are talking about that date after 30th September. For them 30th September is a date, but for us taxpayers 30th September means 53 lakhs. Councillors have been very vocal about nothing being happening at Sanskar. They say that nothing is happening, only the garbage is dumped there and it is shifted by the company. So, knowing all these facts, what makes you agree to pay 1 lakh? Nobody knows what happens after 30th, neither the council knows. On the 30th, again they will decide, okay, continue for another 1 month. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बलात्कार आनी चोरयेच्या आरोपां खातीर जाय आशिल्ल्या 2 आरोपींक मडगांवां पुलिसांनी शेनवारा हैदराबादाक अटक केली. एप्रिलांत हे गुन्हे करून 2 जाण हैदराबाद पळून गेल्ले. In the month of May, Margao Town Police has registered an offence against 2 accused persons who had been staying here in Margao, who had induced one minor girl and extorted her gold ornaments, and who had fled away from Goa and who has been staying in Hyderabad, their native place. So, under supervision of Margao Town PI, Shri Tushar Lotlikar, formed a team comprising of PSI Sagar Dadkar, PSI Sujay Gurgaonkar, LPSI Lauren Sigwera, Gorakhnath Gaons, Vijay Kumar and Bablu Zore, and HC Samir Nagnuri. So this team was formed and we had gone to Hyderabad and we were succeeded in nabbing the accused person. The prime accused person who is in this case was later who has surrendered himself because he had no any other option, because his brother, who is also an accused person, was taken into custody by the team which was formed by the Margao Town Police. So now the investigation is on, and based on this thing, the investigation will be done and the recovery of the gold ornaments will be done. Sir, किती चार्जेस असले आणि कोण नाव किती आहे तुझांचे? The prime accused person in this case is Azam Hingora, and his brother is Jabbar Abdul. So both these accused person has been arrested by Margao Town Police, and the investigation is on. भारतातल्या कितल्याशाच राज्यांनी 5 सप्टेंबरा सावन रिलायन्सची जिओ फायबर सेवा सुरू जातली. इंटरनेट, टीव्ही चॅनल आणि फुकट टेलिफोना वांगडाच सिनेमा प्रदर्शित जाता त्याच दिसा पळोवपाक मेळपाची सुविधाय तातूंत आसा. ताचे वेगळे वेगळे प्लॅन जाहीर जाल्यात. एका प्लॅनात तर वांगडा टीव्ही दिवपाची येवजण आसा. Today I want to announce that starting 5th September, on the 3rd anniversary of Jio's launch, we are launching Jio Fiber. So Jio Fiber customers who opt for our annual plans
which we call Geo Forever plans, will get an HD or 4K LED television and a 4K set-top box absolutely free. Also, for the first time in India, we are introducing a disruptive concept of watching new movies. Premium Geo Fiber customers will be able to watch movies in their living rooms the same day these movies are released in theaters. 5 दिसांचो गणपती पावोवपाचो सुवाळो गोंयभरांतल्या गांवांनी शुक्रारा राती उसरा सुरू जालो आनी शेनवारा फांतोडेर सोंपलो. भजनांच्या तालाचेर नाचत आनी गणपती बाप्पा मोरयाचो गजर घालीत लोकांनी न्हंयांनी आनी दर्यादेगेर 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन केले. पळयात तातूंतली ही कांय खिणचित्रां. आयची कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.